माने कडेन आणि थंडी जाली की ते मातशें मोठे जाता. नाही नाही एक्झॅक्ट एरर एक मिनिट. आता तुम्ही म्हाका पळयतात तुमकां टीव्हीचेर हांव दिसता. हॅलो तुम्ही म्हाका पळयतात. हय डॉक्टर. म्हाका सांग माने कडेन म्हणजे खंय हांगा हाच्या फाटल्यान खंय एक्झॅक्टली सेंटराक डॉक्टर मानेच्या हांगा कानाच्या फाटल्यान कानाच्या फाटल्यान हय हय येतोय हांगा फाटी कानाच्या सकयल कानाच्या सकयल. ओके ह्या लेवलार. हय ओके बरें. आनी ते हरशीं ताका दुखता बी ते कितें व्हडलें जाता काय जायना. नाका तेका दुखना डॉक्टर. आणि हानी एक प्रश्न डॉक्टर की कॅल्शियम टॅबलेट तेका अशी दिता पण ती चालू दवरपाची डॉक्टर तेका आणि तेका न्हू ग्रोथ पेन जाता. तेचे पांय बीन खूब दिसांनी अशें फट्टा बीन आनी डॉक्टरान सांगलें तेका ग्रोथ पेन म्हणून ती. आणि ते कॅल्शियम टॅबलेट दिल्ले तेका ते चालू दवर अशें म्हटलें चालू दवरपाचें ते. कॅल्शियम चालू दवरा तुम्ही. ते गरज असता ह्या एजीचेर तांकां. कॅल्शियम विथ व्हायटमिन D3 टॅबलेट्स येतात ते तुम्ही चालू दवरा. आणि गूड म्हणटा ते तुम्ही दाखयल्ले आसा डॉक्टराक तेणे सारकें सांगलें आसतलें ते नॉर्मल आसतलें ते काय ना. लिम्फ नोड म्हणटा आमी ताका नॉन स्पेसिफीक लिम्फ नोड्स ते. आनी केन्ना थंडी जाल्यार मातशें मोठे जातले मागीर बारीक जातले ताका लागून तुमी टेन्शन घेवं नाकात ते. आणि युजली कितें आसा एट दीस एज ग्रुप म्हणजे खूब शेवटी थंडी जावप बी तशें कॉमन. इट इज नॉट बाबा 6 वर्सां भुरग्याक जायत ना. इट इज नॉट सो दीस थिंग. तरी आनी दुसरें म्हणजे ताका म्हयन्यान कारण खुबशे फावटी पेरंट दे आर सो अप्रिहेन्सिव की तांकां 1-2 म्हयन्यान सुद्दां जाल्यार परत जाता अशें दिसता. म्हाका दिसता लास्ट टायम वी हॅड वन टॉक आनी डॉक्टर सेड लायक एका म्हयन्यान म्हणजे म्हयन्यान एकदां एवरेज अशें जावं शकता की कॅन बी कन्सिडर इन नॉर्मल रेंज. डॉक्टर म्हाका सांग फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 डॉक्टर. या हांव केपेंच्यान उलयतां. उलय. म्हगे 2.5 years चेडूं न्हू कांयच खावपाक सोदना. एज सांगले 2.5 year. वेट आनी कॉन्स्टिपेशन जाता तेका. अच्छा वेट वजन. सो डॉक्टरां बीन दाखयलें तेका म्हळ्यार चेंजीस कांय नाय ते गेल्यो. नाही नाही तेजें वजन कितलें आसा काय म्हटलें. हॅलो तेजें वजन कितलें आसा काय. ओके तेजें वजन कितलें आसा काय विचारलां हांवें. 12 kg. 2.5 year old बेबी 12 kg वजन आसा बरोबर ना. येस डॉक्टर. हय थँक्यू. वजन बरें आसा तेजें. आत्तां आमकां कॉल आशिल्लो 2.5 years 11 kgs. 12 kgs क्वायट गूड ते. आनी कांय खायना तुमी फोर्स करपाचें ना. कॉन्स्टिपेशन अगेन तुमी मॅनेज करपा जाय विथ डायट ओनली. ताका भाजी आसा रफेज जे आसा ते चड खावपा दिवपा जाय. रेडीमेड फूड्स आनी हे तुमी अवॉयड करा. वेजिटेबल सूप्स फ्रुट्स हे चड खावया. कॉन्स्टिपेशन आनी पिडियाट्रिशनाक दाखोवन घ्या. ते थोडे मेडिसीन दितले फॉर सम डेज ते मोशन जावपा लागून आनी मागीर कंट्रोलान येतले. मागीर डॉक्टर मागीर फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 हांव सुषमा आरुसकर उलयतां कलांगूटच्यान. सुषमा बाय प्रश्न विचार. म्हाजो चेडो गौरेश आरुसकर तो काय खायना जेयना मातसो तो आनी चड बारीक जाला आनी लांब हायटीची वाडटा आनी तेच्या तोंडाक न्हू डॉट येयल्या सारखे मातशे बारीक बारीक डॉट येयल्यात चेहऱ्याक. कितली वर्सां म्हणटा तुमी ताका. आतां तेका 11 वर्सां. 11 वर्सां. वजन कितलें आसा ताचें. 26 वजन. हायट 26 किलो. आनी हायट कितली आसा अंदाज आसतलो. 58 इंच. 58 इंच म्हटलें. ओके सो रफली इट कम म्हणजे 58 into 100 सेंटीमिटर्स इट विल बी. ओके 11 वर्साचो. हय वेट तेजी कमी आसा. वेटूय कमी आसा तेजे हायटूय ऑन द लोवर सायड. पूण तेका पळोवचें पडटलें. ही केस बरी आसा. तेणे दाखोवन घेवपा जाय कित्याक ती सांगता ते प्रमाणे हायटूय कमी आसा तेजी. 11 वर्सां म्हणलें तेणे. सो 11 वर्साचेर आतां रफली कशें आसता हायट एट 4 years 100 centimeters. आनी बियॉन्ड दॅट पर इयर एटलिस्ट 4 to 5 centimeters ग्रोथ आसपाक जाय. सो 5 into 6 130-140 सेंटीमीटर आसूंक जाय त्या टायमार. बट एट द सेम टायम आमकां आवय बापायच्या हायटी जाय पडटा. सेम तो ग्रोथ चार्टाचेर प्लॉट करपाक जाय. आनी ते प्रमाणे आमकां पळोवपा जाय की वेट तेगेले हायटी प्रमाणे कमी आसा काय हायट बरो आसा आनी वेट कमी आसा. सो वेट फॉर हायट म्हणटा आमी. सो तें पळोवन आमकां इवॅल्युएट करचें पडटलें तेका. आनी कितें दुयेंस आनी कितें कंप्लेंट्स आसतले म्हणजे डॉक्टरा कडेन तुमी म्हणजे ल्हान भुरग्याचे तज्ञ डॉक्टरा कडेन वचून ताचे सारके प्लॉटिंग करून जर घेत जाल्यार तुमकां आयडिया मेळटली. आनी तातूंत जर कितें जशें सांगलें डॉक्टरान की हाचे पयलीं काय दुयेंस आसता की ती खंयची आसा जाल्यार कळटलें आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट करपाक मेळटली. म्हाका डॉक्टर आतां तुमकां आनीक प्रश्न विचारता की तुमी खुबशे फावटी अशें तुमचे कडेन पेशंट येता आसतले की कितें जशें तुमी आतां ह्याच पेशंटाक सांगलें की भाजयो खावपाक जाय.
बट ऑफन सीन की भुरगे भाजयो खावंक सोदनात. हाव यू टॅकल दिस इश्यू, म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने पेरंट्सांक कन्विन्स करता की हाव यू गो हेड. डिफरंट मोड्स ऑफ प्रिपरेशन हा ते तसेच आम्ही जेवता तसेच जेवपा जाय म्हणना. हा आतां म्हाज्या घरान सुद्दां हांवें पळयलें जाल्यार एक डिफरंट पद्दतीन दिलें जाल्यार भुरगे घेता. आनी तांकां आमी अशें एक्सपेक्टेशन करपा जायना की आमचे बरोबर बसून ते आमी 10 मिनटान जेवण सोंपयता तशें तेय सोंपयतले म्हणून. तांकां टायम लागूं शकता, 1 वर लागूं शकता. पण थोडे पेरंट्स कितें जाता मागीर बेजार जाता, 1 वर घेता भायर उडयता. सो वेस्टेज फॅक्टर आसतलेच. पण तांकां एक दिवपाचें रिपिटेडली दिवपाचें किंवा हांव तांकां सांगता केन्ना केन्ना भुरग्यांचें कितें आसता ग्रेजिंग डायट आसता. आतां गाय कशें थोडे जेवता हांगा थंय वयता फुडें जेवता तशें तांकां 1 वरान 2 वरान तांकां तशें दिवनी पळोवपा जाय. बरोबर. आता तुम्ही ग्रेजिंग डायट म्हणा म्हाका दिसता आतां म्हणजे टिव्हींग डायट म्हणून आसतलो थोडं पुढचे तांकां एक सिरियल लावन दिवची पडटा, कितें तरी टीव्हीचेर कार्टून लावचे पडटा. आनी मागीर तो कोण ताचो जो पॉकेमॅनचो कोण आसा तो आयलो काय तो मागीर एक घास घेता, मागीर दुसरो कोण डोरेती आयलो काय दुसरो घेता. सो वी हॅव टू चेंज द टर्मिनॉलॉजी. डॉक्टर म्हाका आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या गुड इव्हनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. प्रश्न विचारात. हांव नवनाथ तोरसकर तोरसे पेडणेच्यान उलयतां. तोरसकर बाब प्रश्न विचारात. म्हाजो भावाचो चलो आसा 6 वर्साचो. ताका वेट आसा 28 आनी मातसो तो उलयतना मातशें स्पश्ट तिचें हें येना, उत्तर जीप मातशी जाड कशी आनी सो बी अशें ताका म्हणपाक जायना. मागीर तेगे थायरॉयड बी सगळे आमचे जीएमसी चेक केला डॉक्टर अंकुश थंय. तेका रिपोर्ट नॉर्मल आसा. फक्त उलयतना मातशें हें जाता, स्पश्ट उच्चार तसो येना. कळ्ळें. बाकी सगळे पॅरामिटर्स नॉर्मल आसा. सगळे बाकी नॉर्मल आहे. व्हेरी गुड. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमच्यान ऍड करूयात. देन मागीर ताका एक कन्क्लुडिंग रिमार्क हांव सांगता तुमकां कितें सांगपाचें. स्पीच प्रॉब्लम सो स्टॅमरिंग कितें आसतलें स्पीच थेरपिस्टा कडेन. करेक्ट. आनी एब्सोल्युटली जशें डॉक्टरान सांगलां स्पीच थेरपी तुमचो सल्लो घेवं येता. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन ही सुविधा फ्री उपलब्ध आसा आनी थंय तुमकां बरो स्पीच थेरपिस्टूय मेळटलो. आनी आय थिंक यू कॅन व्हेरी वेल मागीर ताचें कन्सल्टेशन घेवन जाल्यार तुमी जर प्रॅक्टीस करत दीस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रॅक्टीस एट होम. तुम्ही ताका सपोर्ट करपा जाय आनी यू हॅव टू एनकरेज हिम. जस्ट डोंट म्हणजे तुझा हें सारकें जायना ते अशें करून ताका डिस्करेज करनासतना इफ यू गो विथ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड डेफिनेटली थिंग्स कॅन बी रेक्टिफायड. मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव फिलीप बाब प्रश्न विचार. डॉक्टर म्हजे चेडूं न्हू 13 years या सफरिंग फ्रॉम आस्मा या क्रॉनिक आस्मा. ताका 5 मिनटांनी खावपाक जाय. वेट इज 55 kilos. 55 किलो वेट हय. आणि डॉक्टर ते न्हू आस्मांक हें घेता फाराकोट 200 रोटोकेप्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. आणि डॉक्टर ते एक्सरे डॉक्टर काय करता डॉक्टर वेट वाडत वयता डॉक्टर कित्याक लागून. वेट वाडटा ते ट्रिटमेंटा लागून अशें न्ही. तेजे वेट वाडप तेगेलें तुमी एक्सरसायज कितें करा, तुमी जेवण पळया तेगेलें पयलीं बेसीक इव्हॅल्युएशन तेंच डायट आनी एक्सरसायज पळया. हय ताणें एक इम्पॉर्टंट हें सांगलां की ताका 5-5 मिनटांनी खायत आसता म्हणून. हय हय दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड दॅट वील कॉन्ट्रिब्यूट टू दॅट. या पण सेकंडली म्हणजे कितें खाता तें इम्पॉर्टंट. इफ शी इज इटिंग ऑयली फूड डेफिनेटली इवन ते म्हणजे अर्द्या वरान सुद्धा जर ऑयली फूड खावपाक लागले तर डेफिनेटली कंटिन्युअस स्नॅक्स खायत आसा जाल्यार मोठे जातलेच ते. ते आसा तें पळोवपा जाय. या आनी दुसरें म्हणल्यार तेजें एक ना पण वजनूय वाडटा. अनलायकली टू बी एनी अदर दुयेंस. म्हाका दिसता जशें डॉक्टर सांगलां की तें अतिशय म्हत्वाची गोष्ट की तुमी ताच्या आहाराचेर नियंत्रण दवरात. आनी दुसरें म्हणजे की तुमी ताका मोटिवेट करपाक यू हॅव टू एंगेज हर इन अदर एक्टिविटीज वा बाकीचे कितें बरोवपाचे अभ्यास कितें तरी मागीर इतकें खावपा खातीरच चडशें जावं शकता. फक्त एक पॉयंट आसा थंय क्रोनीक आस्थमा म्हणटकीर ते कंटिन्युअस ओरल स्टिरॉइड्साचेर कितें आसा परत परत एक्ससर्वेशन जातात आस्थमा वाडटा चाळवतात आनी ते स्टिरॉइड्स घेतात तितून ताका वेट वाडूंक शकता. आनी ओरल स्टिरॉइड्स म्हणटा नॉट फॉर अकॉर्ड. या ताणें सांगलां त्या पण रेग्युलरली ते कितले फाटी ताका दुयेंस पडटा ते परत परत डॉक्टरा कडेन वयता ओरल स्टिरॉइड्स परत परत पडटा. तें एक पॉसिबिलिटी आसा की ताका चड भूक लागता म्हणून जेवता म्हणून मोठे जाता. ते परत परत जेवप ताका लागूनय जावंक शकता. हय म्हाका दिसता यू हॅव टू कन्सल्ट द डॉक्टर आनी हाचेर म्हणजे म्हाका दिसता मार्ग आसा. सो डेफिनेटली यू कॅन गो हेड. म्हाका डॉक्टर म्हाका कॉल आयलो तो घेवया. हॅलो 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 या हा डॉक्टर हॅलो हा विचार प्रश्न विचार. मुगे चेड्यान 10 वर्सांचो तो सदां रातचे पांय ओलटा म्हूण रडटा तो. 10 वर्साचो चेडो रातचे पांय वळटा म्हणून रडटा. हय दोनी पांय तेजे ओलटा दुखताय म्हणटा. बरो खेळटा बी बरो खेळटा बी. हय बरो खेळटा बी. तुमी ताका व्हायटमिन डी सप्लिमेंट्स आसा ते तुमी सुरू करा. ते पाकिटां मेळटा ते तुमकां ते दिवचे पडटले प्लस कॅल्शियम टॅबलेट सुरू करा ताका. हे मोस्टली हे पेन्स वयतले.
आनी कांय हें करपाचें ना. कॅल्शियम जाल्यार कंटिन्युअस दिया तुमी दनपारां आनी रातचे भरलेले पोटार कॅल्शियम टॅबलेट्स. आनी व्हायटमीन डीचे पॅकेट्स मेळटा ते तेणे आठवड्याक एक 3 आठवडे दिले की प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. डॉक्टर म्हाका जस्ट सब क्वेश्चन ऑफ दीस ते युजली टॅबलेट्स जे आसता कॅल्शियम तातूंत एक विटामीन D3 आसता न्ही म्हणजे अपार्ट फ्रॉम दॅट यू वूड रिकमेंड समथींग एक्स्ट्रा. हय व्हायटमीन D3 जे आसा ते टॅबलेटीन आसा ते आमकां दिसाक 400 इंटरनॅशनल युनिट्स जाय 400 to 600 इंटरनॅशनल युनिट्स ते तितके हातून सो ते टॅबलेटीन कितले आसता 200 आसता थोडे टॅबलेटीन 400 IU आसता. सो दॅट इज RDA म्हणल्यार डेली रिक्वायरमेंट प्लस आमी ऑलरेडी डेफिशियंट आसा तें भरपा लागून आमकां व्हायटमीन D सेपरेटली घेवचें पडटा. कॉलिकॅल्सिफेरॉल सॅशेज मेळटा किंवा आतां लिक्वीड प्रिपरेशन सुद्दां भुरग्यांक लागून येयला रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आनी कॅप्सूल्स सुद्दां येता. सो तें जे डेफिशियन्सी आसा तें भरून काडपा जाय आमी. सो तें भरून काडपा लागून आमकां ते सॅशे घेवन करपाक जाय. व्हायटमीन D3 लेवल्स लॅबान करपाक मेळटा एनी ब्लड रिपोर्ट केले जाल्यार मेळटा. लेस दॅन 20 म्हणल्यार डेफिशियंट आसता सो तेंच्यांनी घेवपाचें आसता. अच्छा जस्ट बिफोर यू वायंड अप एक इम्पॉर्टंट आमकां लास्ट क्वेश्चन हांव विचारता. डॉक्टर एक थायरॉयड जे आसा ते खूब फावटी इट गोज अननोटीस. वॉट यू वूड लायक टू एड्रेस म्हणजे हाव यू लायक टू टेल अवर पीपल टू पे अटेन्शन फॉर दीस थायरॉयड. मग खंयच्या गोश्टींनी तांच्यांनी नदर दवरपा जाय किंवा खंयच्या गोश्टींचेर लक्ष दवरपा जाय इन शॉर्ट. थायरॉयड आसा ते 2 वेगळे पद्दतीन आसता. एक कंजेनायटल हायपोथायरॉयडिझम व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक मेन कॉज फॉर मेंटल रिटार्डेशन. सो हें आमी ट्रीट करूं शकता. सो इफ डायग्नोज्ड एट बर्थ डायग्नोज करपाक स्क्रीनिंग इज द ओनली मेथड. म्हणल्यार प्रत्येक ल्हान भुरग्याचे थायरॉयड टेस्ट करूंकूच जाय आफ्टर 3 days ऑफ लायफ. ते करूंकूच जाय आनी ते नॉर्मल आसा जाल्यार बरें आसा. ते नॉर्मल ना जाल्यार एटलिस्ट ट्रिटमेंट दिवपाक शकता. ते दिवंक ना आनी वी वेट फॉर सिमटम्स म्हणल्यार दोतोरांक कळपाक की भुरग्याक थायरॉयडाचे प्रॉब्लम आसा ल्हान बेबीक ते टायम वयता 3 म्हयने वयता 4 म्हयने वयता. म्हणल्यार ते भुरगे मातशे जीब भायर आसतले तेगेलें रफ स्कीन आसतलें हें मागीर कॉन्स्टिपेशन जातलें त्या भुरग्याक प्रोलॉंग जॉन्डीस जातलें. हें सगळें जातकीर मागीर टेस्ट करून मागीर ट्रिटमेंट केल्यार तितलो टायम गेलो. 2-3 म्हयने जे ब्रेन ग्रोथ आसता आतां आमचे ब्रेन ग्रोथ जे आसता ते मॅक्सिमम फर्स्ट 3 years जाता. आय सी. सो ते 3 years भितर आतां आमी डिले केले 2 months 3 months तितलो IQ भुरग्याचो फुडें वचून कमी जातलो. भुरग्याचो मेंटल डेव्हलपमेंट कमी आसतलो. सो हो कंजेनायटल हायपोथायरॉयडिझम. सो हें अक्रॉस द वर्ल्ड सध्या स्क्रीनिंग चालू आसा. स्क्रीनिंग म्हणल्यार जाल्ले भुरग्याक ऑन 3rd day ऑफ लायफ T4 TSH थायरॉयड रिपोर्ट करपाचो. नॉर्मल आसा जाल्यार नॉर्मल एबनॉर्मल जाल्यार एप्रोच द डॉक्टर. दुसरें म्हणल्यार लेट ऑनसेट कंजेनायटल हायपोथायरॉयडिझम. म्हणल्यार थोड्यांचे जे थायरॉयड हें आसता ग्लँड ते सारके आसना. थोडे वेळ काम करता मागीर बंद पडटा. ते फंक्शनींग प्रॉब्लम आसता. सो ते 5 वर्साचेर 6 वर्साचेर प्रेझेंट करता. ते ग्रोथ जे आसा हायट ते फॉल्टर जावंक शकता. म्हणजे जो बरो वाडटालो तो कमी जावपाक हे ते भुरगे वाडना सडनली येता ते आनी ते भुरग्यांक मागीर फुडें वचोन हय स्कॉलॅस्टीक परफॉर्मन्स कमी जाता. स्कुलान बरो शिकतालो तो आतां कमी रँक येवपाक लागता. सो हेजे वयल्यान आमी त्या टायमार डिटेक्ट करता. सो इन शॉर्ट म्हाका दिसता जर हे सगळे पॅरंट लक्षात दवरले जाल्यार पॅरंट्सांनी योग्य वेळार दोतोराचो सल्लो घेवप रादर दॅन जस्ट सिटींग एट होम थिंकींग तो शिकत ना किंवा तो आतां अभ्यासच करना अशें म्हणपा पेक्षा योग्य वेळार पेडियाट्रिशियन सल्लो घेयात. बरीच मोलादीक माहिती ह्या कार्याच्या दरम्यान डॉक्टर शास्त्री तुमी आमच्या सगळ्या पळोवप्या खातीर दिली. ह्या खातीर काळजान संदेव बरें करूं. येता त्या बुधवारा आमचे बरोबर आसतली डॉक्टर प्रिती डिसोजा अरावजो जी मेडिसीन म्हणजे इंटरनल मेडिसीनचे तज्ञ डॉक्टर आसा. म्हणजे तुमचे डायबिटीज म्हणा हायपर टेन्शन म्हणा किंवा काळजाची दुयेंसां म्हणा हे सगळी जी असोसिएटेड एकमेकांक लिंक्ड जी दुयेंसां आसा ताचे विशीं आशिल्ल्यो तुमचे सगळ्यो शंका तुमचे प्रश्न तयार दवरात. येता त्या बुधवारा मेळुया. हॅलो डॉक्टर हे कार्यावळीन तो म्हणसर आमकां सगळ्यांक निरोप दिया. देव बरें करूं.